गोयभर सध्या क्रिसमस मूड इगर्ज्यो सजल्यात। ख्रिस्ती धर्माच्या घराघरांनी जेजूच्या जल्माचे गोठ्याचे देखावे, क्रिसमस ट्री, जिंगल बेल हे वातावरण सध्या गोयभर पळोवपाक मेळटा। पळोवया क्रिसमस मुडाचो नियाळ दिवपी हो स्पेशल रिपोर्ट। गोयभर क्रिसमस मूड सध्या ख्रिस्ती धर्मियांच्या घराघरांनी नकेत्रां, लायटिंग, क्रिसमस ट्री तशेंच हेर क्रिसमसाचो मूड पळोवपाक मेळटा। जाल्यार जिंगल बेल गिफ्टांची पोटली घेवन सज्ज जाला। गोयभरात वेगवेगळ्या इगर्जेनी जेजूच्या जल्माची मिसा। जेजूच्या जल्माचो हो सण गोयभर व्हडा उमेदीन मनयतात। नाताळाच्या फाटभुंयेर परबी भेटयतना आर्चबिशप कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्राव हांणी गोंयकारांक मोगान, शांतिकायेन आनी एकचारान रावचे असो संदेश दिला। And take part in our joys, sorrows, aspirations and anxieties. My mind and heart go to the place where he chose to be born as a babe and where he was hailed as the Prince of Peace. That place is Bethlehem in Palestine, a place without peace today, where innocent lives are mercilessly being snuffed out in their thousands. Our Pope Francis has recently made yet another frantic appeal for a ceasefire in these words: please say no to weapons, yes to peace. नाताळाच्या फाटभुंयेर सांताक्रूजच्या ओमकार सांस्कृतिक मंडळान खासा देखावो तयार केला। आमी दर वर्सा असो देखावो करतात अशी माहिती अमय तळणकर हांणी दिल्या। आमी हितून येना डिफरन्शिएट करप ना, एकट्या रावन हें करपाचें। कित्याक दिवाळीकूय करता आसतना आमकां सगळे कॅथलीक भाव आमचे ते हेल्प करता। दिवाळीचो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करता पळय तेन्ना ते आमकां मुद्दम येवन करता, कित्याक तुमी नातलांक आमच्या लागून करता जाल्यार आमी तुमकां हेल्प करून ते फुडें येता। हातून सुद्दां ते हाडून बरें केलां म्हणून एक इन्स्पिरेशन मेळटा, उमेद मेळटा भुरग्यांक न्हू करपाक जाय म्हणून एनकरेज करता। कित्याक प्रत्येक येयलेलो कोणी सुद्दां बेस्ट केला तुमी, वालो तुमकां हें सो हेच आमी एग्जाम्पल सेट करूंक सोदता की गोंयभर की अशेंच रावचें आनी हयच सेलेब्रेट करपाक एकामेकाचें फेस्टिवल, ना की धर्मान आनी हेतून मेळून ते पॉलिटिकलान वचपाचें, हें सिंपल। सो सगळ्यांक आमी नातालाची बरी परबी दिता आनी बरी सेफ नातालां सेलेब्रेट करूंक सोदता आनी न्यू इयरूय बरें सिस्टम घरा कडेन सुशेगाद करपाचें। सो हॅपी क्रिसमस आनी मेरी क्रिसमस म्हणटा पळय ते। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।